पर्यटन क्षेत्रातल्या व्यवसायांची नोंदणी आणि नूतनीकरण करपा खातीर बिरेस्तारा गरजेच्या कागदपत्रांसंबंधात दुरुस्ती केल्यो. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस खाला नव्या नेमांक लागून व्यवसायांची मोख दवरपी मनशांक आपलो व्यवसाय सुरू करपा खातीर जाय आशिल्ल्या कागदपत्रांचो आंकडो सामको उणो जाला. पळयात, आपल्या एनओसी खातीर पर्यटन खात्याक कितले प्रकार आनी दस्तावेज सादर करचे पडटले हे विशीं सरकारान नवे नेम जाहीर केल्यात. साहसी खेळ, हॉटेलां, मार्गदर्शक आणि पर्यटन संबंधित हेर वेगवेगळे व्यवसाय अशा पर्यटन व्यवसायांक आता फकत थोडीच महत्वाची कागदपत्रां सादर करची पडटलीं. पण हाचो अर्थ व्यवसायांक आपल्या व्यवसाय संबंधित हेर सगळे परवाने आनी कागदपत्रां मेळोवची पडची नात हाचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन भर दिलो. ऐकात. म्हाका दिसता टुरिजम डिपार्टमेंटान काल आमी जें नोटिफिकेशन काडलां आनी सर्क्युलर इज क्वायट हिस्टॉरिकल एज फार एज ईज ऑफ डुईंग बिझनेस इज कन्सर्न. कन्वेन्शनली हॉटेलाची रजिस्ट्रेशन करपाक जी मनीस धांवतालो फाटल्यान तातूंत अर्दो टायम फक्त रजिस्ट्रेशना खातीर धांवतालो आनी ताज्या खातीर एखादी खुबशे लोक वेर एवॉयडींग रजिस्ट्रेशन ऑफ देअर एक्टिविटीज. आतां टुरिजमान हॉटेल ट्रेड लागता, वॉटर स्पोर्ट्स लागता, ट्रॅव्हल अँड टूर्स लागता, स्पायस प्लांटेशन्स लागता, एडवेंचर स्पोर्ट्स लागता, विविध अशे भाग आसात, गायड्स बाकीचे who have activities under tourism services which needed to be registered. Documentation चड आशिल्ल्यान and not able to complete with it, they were evading that and for which there was revenue loss also. At the same time, illegalities also were on the rise. So पयर आमी जेन्ना पयरची असेंब्ली जाल्या, we have amended certain acts, the Tourism Trade Act आणि दुसरो मेंटेनन्साचो, जंय थोडो powers to the tourism department in terms of ensuring that we are giving the pet and the pinch policy, ज्या तातूंतल्यान आमी तांकां टू इन्क्रीज द फुटफॉल्स अँड एन्श्योर दॅट दे डोंट हॅव दीस टायप ऑफ प्रॉब्लेम्स. तांणी टुरिजमा कडेन कमीच्या कमी डॉक्युमेंटेशन तांचे हे रजिस्ट्रेशन करून घेवचें, रिन्युअल जावं, नवें हॉटेल जावं. सो एक नव्या हॉटेलाक समज रजिस्टर करपाक एक्स डॉक्युमेंट लागतले. आज फक्त GST, आयडेंटिफिकेशन ऑफ हीज ओन लँड आनी हीज ओन आयडेंटिटी, हे 2-3 डॉक्युमेंट दिले जाल्यार वी आर गोईंग हेड विथ दॅर रजिस्ट्रेशन्स. सो कितें जालां, मनशान फुडें येवन रजिस्ट्रेशन करचें. रजिस्ट्रेशन करून डजंट टेक हिम आउट ऑफ द एम्बीट ऑफ फाल्यां गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड बाकीचे ते ताका सेपरेटली इंडिपेंडंट आनी त्या प्रमाणे कायद्या प्रमाणे घेवचे. पूण ताज्या खातीर वी वील नॉट स्टॉप हीज एक्टिविटी ऑफ टुरिजम फॉर गिवींग दॅट NOC फॉर दॅट. तो एक जो घेतला इज क्वायट अ हिस्टॉरिकल रिफॉर्म वेर वी से दॅट यू कम एंड रजिस्टर. नाव वी हॅव गिवन दॅम 15 days टायम. 15 दीस दिले की यात आनी रजिस्टर करा ऑल युअर एक्टिविटीज विथ मिनिमल इफ दे आर एबल टू रजिस्टर. एक म्हणल्यार दे हॅव एलिगेशन्स दॅट 11,000 हॉटेल्स इलिगल आसा, बाकीचे स्मॉल हॉटेल ओनर्स असोसिएशन एट रेज एंड एलेज की खुबशे इलिगॅलिटीज चालू आसा. होम स्टेज आसा ते इलिगल आसा. सो दीस इज अ ऑपॉर्च्युनिटी फॉर एवरीबडी इन द पॉलिसी अंडर रजिस्ट्रेशन पर्पज हू कॅन कम अँड रजिस्टर देमसेल्स अँड एन्श्युअर दॅट दे आर लिगलायज्ड. लिगलायज जातकर 2 गोष्टी जाता. एक तांचो ट्रेड चलपाक प्रॉब्लेम ना, विथ मिनिमम डॉक्युमेंटेशन आमी करता. दुसरें रेवन्यू टू द स्टेट येता. तिसरें इफ दे डोंट डू इट जाल्यार द पेनल्टी एंड द पॉवर टू सील is what we have taken in this particular through the amendment of the bill in this last assembly. So एक वाटेन आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता येवन करात म्हणून आनी इलिगॅलिटी कमी करपाक आनी रेवन्यू लिकेज आसा ती बंद करपा खातीर ही एक आमी एक बरो म्हाका दिसता समथींग वीच इज विथ द इंडस्ट्री नीडेड फॉर लॉंग. TTAG जावं, गोवा चेंबर जावं, हे ऑल ऑफ देम वे लुकींग फॉर इट. पयलो आमी ऑनलायन केले सर्विसीस आनी सेकंड स्टेप वी हॅव गिवन दीस नोटिफिकेशन. लॉट ऑफ थिंग्स विल बी इज्ड आउट अँड आय वूड रिक्वेस्ट थ्रू दीस फोरम की सगळे हॉटेलाचे टुरिजम सर्विसीस जे अवेल करतात ऑल द लिस्ट, ते गायड्स आसूं, हॉटेल्स आसूं, हॉटेलाचे रिन्युअल आसूं, नवे हॉटेल आसूं, स्पायस प्लांटेशन आसूं, एडवेंचर स्पोर्ट्स आसूं, बाकीचे होमस्टे आसूं, वॉट एवर एक्टिविटीज आर अंडर द एम्बेड ऑफ द टुरिजम डिपार्टमेंट थंय करपाक तुमी समज करूना जाल्यार रोखडें येवन करचें आनी तुमचें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करून घेवचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365.